मिटींग जाल्ली एलोंग विथ CM कडेन डेप्युटी CM आसलो, ट्युरिजम मिनिस्टर ग्लेन तिकलो, हांवूय आसलो, सम ऑफिशियल्स वेदे. आनी ते मिटिंगेन थोड्यांचें अशें मत आहा की GCAचो डिमांड आहा की थंयसरूच ग्रावंड करूंक दिवचो. म्हाजे हिसपान GCAक जो जागो जाय ग्रावंड करपाक हो सुबेज जाय आनी हो कमी आहा. बरें ते फॉरेस्ट आहा तांच्यांनी थोडो जागो क्लियर केल्लो ना. तरी आसतना एक ते आयच्या ह्या जाग्यान आमी ऑलरेडी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक घेतलेलो आहा. CMन सांगलेलें आहा की हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक आनीक तेच्या सायडीक आहा तो जागो आपूण 40,000 स्क्वेअर मिटर घेवन दिता. पूण ग्रावंडाचो विशय जो आहा हॉर्टिकल्चर आनी GCA हो जालो विशय तो सरकाराच्या हातीन आहा. जो ग्रावंडाचो विशय आहा थंयसरल्या लोकांच्यो थोड्यो समस्या शेतकार जे आहा इतले ते शेतकाऱ्यांक फटयल्ले आहा. फाटल्या सरकारान जेन्ना एक्विशन फाटल्या सरकारान म्हळ्यार एक पर्टिक्युलर व्यक्तीन जो त्या वेळार मिनिस्टर आसलो, आमदार आसलो, त्या मनशान हो GCAचो प्रेसिडेंट आसलो, ह्या मनशान अक्षरशः लोकांक फटयल्ले आहा. 5 रुपयांनी तेंची जागा एक्वायर केल्ली आहा. GCAचो प्रेसिडेंट? या ऑफकोर्स GCAचो प्रेसिडेंट आसलो, एक आमदार आसलो. तेणेन अक्षरशः लोकांक फटयल्ले आहा. म्हणजे म्हाजें म्हणणें आहा की GCAन फटयल्ले आहा त्या वेळार. तर आयज म्हजो एक डिमांड आहा, जर ग्रावंड करूंक सोदतात म्हजें ऑब्जेक्शन ना. कित्याक एक बरेपैकी स्टेडियम आमच्या बार्देजान जावचो आनी थिवेचें नांव संवसाराच्या पावड्यार वयर येवचें. पूण जे शेतकार आहात, जे गरीब शेतकार आहात, ते शेतकऱ्यांक एटलिस्ट 350 ते 400 रुपया सरकार दिवचो ना. GCAन तांकां जर पे करपाक रेडी आसत जाल्यार म्हाजें ऑब्जेक्शन. तांचे उणें उणें 1,20,000 1,10,000 or 20,000 सुमार जागो एक्वायर केल्लो. आनी कितले शेतकार आसा? शेतकार भरपूर आहा. शेतकार भरपूर म्हणजे हांव कित्याक हांव एकदां मोर दॅन 100 आहा. कित्याक हांव एसेंब्लीन एकदां फर्स्ट टायम ग्लेन तिकलोन जेन्ना प्रश्न घातलेलो तेन्ना हांव पळयतालो मोर दॅन 100. सो तुमचें म्हणणें आसा की GCA इज रेडी टू पे देम मोर दॅन 350 or 400? यू आर रेडी टू? या